दुसरे पांय दिसले ते आमचे फोंडेचे मंत्री आनी हिंदी भाशेचे अंत्रुजी बोलयेंत खडेगांठ उलोवपी रवी नायक. तांणी तितल्याच खडेगांठपणान सांगलें की गोंयांत वचत थंय बांद बांदचे, धरणां बांदची, उदक आडावचें आनी तें उदक एक्सपोर्ट करचें. केदी व्हडली कल्पना पळयात. देशांतल्या खंयच्याच शास्त्रज्ञाक ही सुचल्या अशें म्हाका दिसना, कारण भारतान उदक एक्सपोर्ट केलें अशें अजून आयकूंक ना. पूण रवी नायकाची तकली कितली फीन ती पळयात. ताजो बाड्याचो गुन्यांव ना. गोंय एक्सपोर्ट करताले मीन, तो एक्सपोर्ट बंद जालो. आतां गोंय एक्सपोर्ट करपा सारकें कांयच करना. म्हणजे एक्सपोर्ट करपा सारकें मॅन्युफॅक्चरूय करना आनी एक्सपोर्ट करपा सारकें शेतांतलें पिकूय काडना. आमी सगळे इम्पोर्ट करतात, देशाच्या दुसऱ्या भागांतल्यान वा देशा भायल्यान. आमचे मुख्यमंत्री सावंत ताका स्वयंपूर्णता म्हणटात, म्हणजे सगळें भायल्यान इम्पोर्ट करप आनी सुसेगाद रावप. असली स्वयंपूर्णता आमी सद्या भोगतात. म्हणटकच अशे वेळार जर रवी नायक हांकां एक्सपोर्ट सुचलो जाल्यार ते योग्य नियोजन अशें म्हणचें पडलें ना. कारण फक्तच इम्पोर्ट करून प्रश्न सुटना. बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणटा तो राखतलो जाल्यार एक्सपोर्टूय कितें तरी करूंक जाय. आनी उदक फुकट. उदक बांयांनी आसा, उदक तळयांनी आसा, उदक न्हंयांनी आसा आनी उदक मोडल्या ह्या मोठ्या अरबी समुद्रांत आसा. जाय तितलें काड. उसपून टँकरांत घाल वो उसपून व्हडल्या बोटींनी घाल, एक्सपोर्ट कर. इतलें सोंपें काम. म्हणजे ही येदी मोठी सुचोवणी सरकाराक रवी नायक हांणी पळय केल्या, तिजो खरोच खोलायेन अभ्यास सरकारान करून तो एक्सपोर्ट सुरू करपाची गरज आसा.